पणजे दर वर्सा अष्टमीक फेरी भरता। मात बुधवारा वर्स पद्धती प्रमाण भरिल्ली ही फेरी पणजे महापालिकेन उद्ध्वस्त केली। न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन फेरीवाल्यांची दुकाना पाडली। महानगरपालिकेन पैसे घेऊन फेरीवाल्यांक फेरी घालपाक मान्यताय दिल्ली अशें फेरीवाले सांगतात। मिनिस्टर कोण आपय सबका सत्यानाश। अरे अच्छे दिन इला पे म्युनिसिपलिटी पैसे घेता आणि फटिंग बना करता। अच्छे दिन इला लोकांना अच्छे दिन आएंगे। आमच्या घरात लागते भुरगे काम हेल्प करता की जोडपा लागून तुम्ही आमची मोडपाला येता 2 नंबर करता त्यांना पैसे घेऊन मी मोडपाला तुम्ही तुमचे कसं कानून कसले न्याय तुमचे किती पैसे घेता तुम्ही शनिवार पैसे घेतला आणि मोडपाला वाटो काही घालपाक कोणी लायल्या कोणी घाल म्हणून सांगले आणि म्हणता कोर्टाची नोटीस कोणी सोडता काय आमच्या म्युनिसिपालिटीन सांगला घाल म्हणून आणि म्युनिसिपालिटीन घाल म्हणून सांगले आणि घालू लायल्या। आज म्युनिसिपालिटीन मोठा ही आमच्या एमएलए आमच्या मिनिस्टर कोणी अरे आम्ही आता कोणाको दोळे दिसणार आम्ही आता कोणा दोळ्याची दाखवले हे मीडिया दाखवले दाखवली सबका साथ और हमारा सत्यानाश। ये अच्छे दिन मीडिया हो पाय ये अच्छे दिन हा अच्छे दिन आम्ही पोट भर पाहिले आमका बायल भुरग्यांचे पोट आमच्या पोटनी हरशी एव्हरी इयर आम्ही पैसे भरनासतना घालताले पण या वर्षा त्यांच्यानी डिमांड केलो पहिली पैसे भरा आणि मागीर तुम्ही माटो घाला म्हणून आता मोठा माटो का ना म्युनिसिपालिटी पैसे घेतला ते कमिशनराको बरा मेयराको बरा अख्ख्या म्युनिसिपालिटीको बरा कोडा बसपा दिना म्हणून आम्ही कोणाचे फायदा दाखवले तुम्ही रेटचे किती प्रॉब्लेम होता रेट सुद्धा त्यांच्या डिस्कस करून आमका रेट कमी करून दिले आम्ही किती करतो आम्ही स्वतःला कंचपटा बाबा रेसिप्ट नका म्हणून नॉन वर्किंग डे सॅटर्डे जो नॉन वर्किंग डे आज आमच्याकडे स्टाफ ना रिसिप्ट सगळे पैसे भरा आणि फॉर्म्स बी सबमिट करा आम्ही तुमका सोमवार दिस हे रिसिप्ट इश्यू करतले सोमवार दिस आम्ही सकाळी गेले सोमवार सकाळी आम्ही गेले रिसिप्ट मागपाक जाल्यार ते म्हणपा लागले आमचे क्लर्क आसा ते ऑलरेडी तुमचे रिसिप्ट प्रिंट आउट काढता तुम्ही एक अर्धवर सोडून या अर्धवर सोडून आम्ही थंय पावता म्हणल्यार ते सगळे हांगा पावले हांगा येवन वर्क स्टॉप करपा लागले वर्क स्टॉप करतरी कमिशनर म्युनिसिपालिटीक फोन करून सांगता की तांकां रिसिप्ट इश्यू करनाका म्हणून 2 दीस जाल्यार दुसरे वाटेन दीपक देसाई सांगता फेरीवाल्यांकडल्यान पैसो आपल्या मान्यतायेन घेवंक ना आपणाक हातूंतलें कांयच खबर ना ज्या फेरीवाल्यांचे पैसे घेतिल्ले आसा ते परत करतले आणि पैसे जाणी घेतल्या तांचेर कारवाय जातली। Before 2 o'clock tomorrow, all things should clear, or we will take action. We will remove. That we will give them back. They kadpa agree zale. Where is the question of demolition? They have agreed to remove it. तर तुम्ही आता पैसे घेतले ते रिटर्न घेतले पैसे परत दिसले ते. This money was not taken by my consent. कोणी घेतले कोणी त्यांचे पैसे ते आमचे बघते आता इन्क्वायरी जातली त्यांची. We'll do inquiry. तुम्हाला खबर ना सर कोणी घेतलं ते We will do inquiry. पैसे कोणी घेतले पैसे आमचे थोड्या मनशांनी थोड्या बायला मनशांनी मिळून घेतला आणि मागे रिसिप्ट आय कॅनॉट कॉमेंट ऑन दॅट आय हॅव टू डू द इन्क्वायरी। सीसीबी घेतला किती सीसीबी घेतला सीसीबी घेतला सीसीपी न घेतला पैसे सीसीपी आमच्या थोड्या स्टाफाने घेतला। फेरीवाले म्हणतात सीसीपी आता फटिंगपणा करता जरी तर पैसो घेतिल्ल्याचे तांचे कडेन काय पुरावे ना तर आता तो पैसो दितलो म्हूण सांगता ते कशे दितले काय प्रश्न फेरीवाल्यांनी उपस्थित केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार आणि संजय मनाली। तो डिपार्टमेंट आहे म्हणटा आपण पैसे घेवपाक लायलो ना तुम्ही पैसे घेवपाक लाय हांव मिनिस्टर आमले सगळे फिक्सिंग तेणे 60 आहले ते 30 केले 30 आमी पैसे भरले आमी केन्ना पयलीं पैसे भरना आसलेले फर्स्ट टायम पैसे भरले
आनी पयस पत्री ते एक इंचा जालें म्हणजे तुवें तरी आपणाक दिला ऑर्डर तुवें 60,000 डिमांड केस केलो एक वयचालें तूं डिमांड केस केलें ताणें हांव कोत्तो होंकरेता सगलो मागीर म्हळ्यार आमी आनी कोण बरें वचोन आमी 30 कोण घेयले तेणें केलें नाय आमकां 30 केलो अशें तें रिसीप दिलें आनी माटो एक पाट माटो दिली म्हणटरी घालपाय आमगे लुगार तुमकां लुकार दाखयलें नाय म्हणटी दाखयत कोण आमी पयशे दिले म्हणटरी लुगार बसताय आमगे जाग्यार येवन मागीर तेंगे पयशे आनी रेसीप तें मांडी दिता म्हणलें आमकां ओरिजिनल पेपरार तो दिलो ना जाणात आतां हे पयशे म्हणटी तुमकां रेसीप ना कांय ना म्हणटी पूण हें ओरिजिनल जायना म्हणटा ओरिजिनल जायना म्हणटा तूं दिता म्हणटा पयशे खंयचे आमकां तूं घेयल्याय तुका दिता म्हणटा न्ही म्हळ्यार तूं मानून घे न्ही आपणाक चूक जाली म्हणटी पळय आपणागे चूक जाली म्हूण मानून घे आनी आमकां सांग हेको भुरग्यांको सॉरी माग न्ही इतल्यांक आतां देसपेज जालो ना आतां ताणें सांगिल्लें तुमकां 4 लाख रुपया देसपेज कितें करून आतां फास्ट व्हर म्हळें तेमी आमी हालीं एक ऑर्डर घेयल्या त्या कडेन तुमचे गाडी आतां व्हरो मेळटाय कोण ट्रॅफीक कोण आडावपा ना मेंबर्स बी भायर आसल्या भायर आसल्या कोण आडावपा ना मागीर हीच ऑर्डर घेयली आनी कितें करतले आतां काळें म्हणटे आतां 40 पिकअप मेळाय आतां हॅलो आणि तुमचे किती डॅमेज